एका खासगी कंपनीचे दूषित उदक वेळसांव दर्यांत सोडलां। ताका लागून दर्यांतली नुस्तीं मरून पडपाक लागल्यांत। नुस्तेमारांकय नुस्तें मेळना। तांचेर उपासमारीची वेळ आयल्या। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जाता तितले बेगीन ह्या दूषित उदकाची पळोवणी करची अशी मागणी रांपोणकारांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष ऑलेन्सियो सिमोयस हांणी केल्या। RDX खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। मरे रांपणी मेलो नुस्तें येयल्लें पडपांतलें सगळें तें आनी तें उदक सोडूं लागलें त्या उदकाचें सगळें नुस्तें मेलें तें आनी ते सायडी थिंग शिवोर लागलें कालीक उदक सोडलें सांगूच हेच ते भाशेन बोमाड येताय तेश कोन्न सांगून घस घस उदक सोडलें तेणी आयजूच सोडना तेणी तें पडलें जावं आयज सद्या डिमांड सद्या नुस्तें ना देखून आतां सगळें आमचे इतलें मानाय हाय बेकार हाय जेवणाक आमी तर गेले नुस्त्याकूच मेळना दर्यांत चल कॅमिकल चड नुस्तें पिड्यार जालां तें आतां गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें कित्याक तुमी चोवन आमचो जाल्यार आमी कितें खावपाचें सदां आमी अशें उपाशीच उरतले हे सगळे जुवार हे कॅमिकल सोडले म्हणटकच तें व्हरपाक नुस्तें आहा तें मोत्ता आनी सगळी घाण पडटा हिंगा कळ्ळां आनी हे सगळे जुवार उदक जावन तें हितून पडये उदक वता तें हितून येता तें नुस्त्याक मोत्ता आनी सगळी घाण पडटा आतां हेजे जुवार कितें म्हणून हें कराय न्हू पयले सरकारान आनी गोवा पोल्युशन बोर्ड ताबडतोब घेवन इन्स्पेक्शन करचें